देव बरिसान दिव सगल्यांक तुका दी फळां. आणि माये मोगाचो येवकार ह्या 5व्या दिसा नोवेनाच्या आयची मांडावळ कोत्तात जोमो 5 वान्सियो कुमियामो रोड आनी सोर्वे ह्या आमच्या सॅक्टराच्या वांगड्या पासत ह्या मिसान नोवेनाच्या बागेवन दियोगाचे विनवणेन आमी मागतले हांव सगळ्यां पासत मागता आख्ख्या गांवचे फिरगोजे पासत मागता पूण खेरीत भाशेन आयज मांडावळ कोत्तल्या ह्या 3 सॅक्टरांच्या वांगड्या पासत आमचे मदें आसात आयज मीस भेटयतले आमचे इश्ट फादर किरियल डिसूजा पिलार पाद्रीचो ताची वळख करूंक गरज ना कित्याक तो हांगा हांव आयलेल्याक दर वर्सा तो येता आनी केन्नाच म्हाका ना म्हणना देखून माय मोगाचो येवकार तुका फादर आनी फादर जोझफाकूय पिलार फादर तो आमच्याच वाड्यांतलो ताकाय आमी येवकार दिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय सगळे भेद उतरून नवे मुनिस्कूल निर्माण करूंक आमचेशी राव. मुनिस्कुलाचे नातें आमकां जल्मात हावन फावो जाता पूण मुनिसपण सांबाळूंक आनी मनशाल नदरेन वाडोवंक आमच्या हातान आसता. मनशा कुलाचेर आमी विस्वास दवरूंक गरज. धर्माचो जाती कातीचो गरीब ग्रेस्तांचो वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचो भेद उतरून मनशाकूळ एक म्हूण वळखून घेवंक एकवटान एकचारान आनी सांगातान जियोंक आमकां एक आव्हान. सगळे तरेचे भेद उतरून आख्ख्या मनीस कुळाचो संबंद आनी मनीसपणाच्या नात्यान राखूंक फावो. दर एक मनीस आमकां भेटतना मनीसपणान ताज्यान आमकां दिसोंक येवंक फावो. मनीसपणाचो धर्म आमकां एकवटान दवरता आनी भावपणाच्या नात्यान एकचारान जियोंक आपयता. तर ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना सगळे भेद उतरून नवे मुनिस्कूल निर्माण करूंक आमकां कुरपेन बोर आनी जेजूक आमचेशी राव म्हूण परातून मागुया. आयचो विशय आमी इगोजेंत नियाळ करूंक फावो नासलो कित्याक आयचो विशय आमकां कसल्याच देवस्पणाचेर कांय सांगना. कित्याचेर सांगता? कित्याचेर सांगता? मनीसपणाचेर. म्हणटोच आमी निस्त्याच्या बाजारांत हांव प्रायस इचाच्या आनी दुसरो येवन म्हजे वयल्यान झोंपय मारून तो शेवटो घेवन वयता. मनीसपण आसा? ती निश्तेकान म्हजो जेत पळयता आनी पयशे सांगता. मनीसपण आसा? म्हणटोच हो विशय इगोजेंत हांगासर नियाळ करून कांय फायदो जावचो ना. तुमी गुडी गुडी जातली आनीक गुडी गुडी आनी तो विशय वयल्यान सांगता नवें मनीसपण रचूंक जाय. नवें. We have to create a new humanity. Let us be prepared for this challenge, and the best way to prepare for this challenge
is to acknowledge that I am a sinner. हांव मनीस न्हय. देवान म्हाका मनीस रचला, हांव मनीसपणान जियेना. हेचेर आयज नियाळ करुया आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. जेसून हें मनीसपण शिकयलें चुरचुरे करून. जेसून हें मनीसपण शिकयलें बोगसून. जेसून हें मनीसपण शिकयलें दुसऱ्यांच्या गरजांक पावून. पूण हांव म्हजेंच चिंतूंक पडलां. सोम्या काकुतकोर, Somia kaklutkor, क्रिस्ता काकुतकोर, Krista kaklutkor, सोम्या काकुतकोर. Somia kaklutkor, सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थुया. सोर पदवीदारान सासणाच्या देवा, तुज्या भोगता दियोगाक मोहिमेवंत करून तुजो अगणीत मोग आमचे थंय तूं दाखयत आसाय. तो आमचो पात्रोन, ताची देख घेवंक ह्या दिसांनी आमी नोवेना कोत्ता. तुज्या पुताचो विस्वाशीपणी पाटलाव करूंक मनीसपणान जिवंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. भागिवंत पावलून गालासेकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर बाबार दवरून बासायलोले देणे बाबात आसलोल्यांक दिवचे खातीर सगळो संवसार पातकाचे पोदवे खाल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण बाबात येवचे आदीं आमी बाबात उक्तो जायसोर समोतीचे राखणे खाल कोयदी आसलोल्यां. म्हणटोच क्रिस्त येसोर आनी बाबाता उदेशी आमी प्रमाणीकपण जोडीसोर समूर्त आमचो बाल शिक्षक जाली. पूण आतां बाबात आयल्या उपरांत बाल शिक्षका खाल आमी नाव. कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर बाबात दवरून तुमी सगळीं देवाची भुरगीं. क्रिस्ताच्या एकतारान पवित्र स्नान घेतला तितल्यांनी तुमी क्रिस्ताचो रुपकार घेतला. जुदेव आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्रताय जोडलेलो ना, दादलो ना, बायल ना, तर क्रिस्ता जेजूच्या एकतारान तुमी सगळीं एक. आनी जोर तुमी क्रिस्ताची तर आब्राहामाची सोनसोद तुमी आनी बासावणे पोरमाणे दायजी. देवाचे उतर हे. देवाचे ओळख.
सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy soy. Ucordonia amci casa, Kewung tuja putaci utra. Ucordonia amci casa, Yung tuja putaci utra. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभोत्तमा Oi maduka somya. जेजू आनी ताचे शिश्य बेतशेदाक पावले. थंय एका कुड्ड्याक जेजू सोरशे हाडलो आनी ताका हात लाय म्हूण सांगलें. कुड्ड्याच्या हाताक धरून ताणें ताका गांवा भायर व्हेलो आनी ताचे दोळ्यांचे थिपी उडोवन आनी ताचेर हात दवरून कितें तरी दिश्टी पडटा काय म्हूण विचारलें. ताका नदर येवंक लागलोली. तो ताणें अशें म्हळें, मनशां म्हाका दिसूंक येता, म्हाका ती झाडां कशी दिसता, पूण भोंवतात. तेन्ना जेजून नव्यान आपले हात ताच्या दोळ्यांचेर दवरले आनी ताका सारकी नदर आयली. तो बरो जालो आनी सगळे ताका नितळ दिसूंक लागले आनी ताका घरा धाडून ताणें म्हळें, ग्रामांत भितर सरूंकूच नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभोत्तमाने मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचो पात्रोन सांद्यो आनी दर एक पात्रोन एक इगोजेचो त्या भावार्थ्यांक तांची अस्मिताय, तांची आयडेंटिटी दिता. आमी जाणात आमकां सगल्यांक सनेम आसा आनी सनेमाचेर आमी रोखडेंच पारखितांव, तूं गोंयकार, तूं तामिलियन, तूं तेलुगू ओ तूं केरळायटलो. म्हणटच एक आयडेंटिटी आसता आमच्या सनेमान. तेच भाशेन आमकां गिरवोडच्या सांगोळडेच्या भावार्थ्यांक सांत योग एक अस्मिताय, एक आयडेंटिटी दिता. आनी ती आयडेंटिटी जाणा जावंक ताणें आंगाक कितें घातलां तें पळोवया. तसलो लोभ कित्याक आंगाक घालताले, कोण घालताले? आसिजाच्या फ्रांसिसान ही फ्रांसिस्कान ऑर्ड सुरू केलेली आनी हे फ्रांसिस्कान ऑर्डीचो मुखेल हेतू आमी ताका कॅरिझम म्हणटा. तांचो मुखेल हेतू म्हणल्यार गरीबसाण. आसिसाच्या फ्रांसिसान आपली सगली गिरेस्तकाय सोडलेली आनी गरीब जालोलो. कित्याक? रोखडेंच आमच्या मनांत येता सर्गीचें राज जोडूंक. ना, आयज तो विशय घेवचो न्हय, आयज तें मनांत हाडचें न्हय. कित्याक आयज आमचो विशय आमकां सांगता आमी
सगळे भेद उतरून नवे मनीसकूळ निर्माण करूंक आमचे शिराव. आमचे शिराव हो आमचो ह्या वर्साचो गवळीक विशय आनी ह्या विशयाचेर आदारून आमी आयच्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आनी तें म्हणल्यार नवे मनीसकूळ निर्माण करूंक. फ्रांसीस आसिजीच्या मनांत हेच नवे मनीसकूळ निर्माण करूंक येयलोलें. ताणें आपल्या गोराब्यांतली इतली तांकां गिरेस्तकायेची आशा लागल्या ती पळयलेली आनी आख्खे आसिजी हांव 4 फावटी तरी आसिजी पावलां आनी आनीक 10 फावटी लेगून वचोंक रेडी आहा. कित्याक इतलें म्हाका थंय बरें लागता. फ्रांसीस आसिसी त्या गोलयांनी जितो जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, नवे मनीसकूळ ताका जाय आसलें जंय गिरेस्त गरिबाक चिड्डून मारिना. आनी देखून ताणें आपली सगली बापायची गिरेस्तकाय सोडली. आपूण खूद भिकारी जालो आनी कोट्टी घेवन भीक मागोंक लागलो. आतां तुमी म्हाका सांगात, हांव बोस्तोडचो, तुमी गिरवडची, म्हणटच तुमच्यान गिरेस्तकाय पुजावंक जाता? तुमचे फिक्स डिपॉझिट्स आहात ते कितें करूंक सोदतात? हें कोण उलोवंक सोदिना. सांत योगाचे नोयेन कर, फोगेट्यो मार, गांठो मार, काबार कर. सांत योग गरीब जालो, कोण आसा तयार गरीब जावंक? कोण आसा आपली मूठ सोडून दिवंक? कोण आसा गोरजेवताक पावंक? त्या दिसा आमच्या हांव आगोंदा आसा, थंय गवळीकपण चलयता. थंय आमकां एक लोजेची कशी वस्त जाली. जेन्ना एक भाव ताची गोरकान भायल्या गांवांत आसा, ताचो पूत भायल्या गांवांत आसा, तो भिकारी न्हय, पूण ताणें सोरोप येवन आपलो विधवास केला. तो असल्या बेसार आसा म्हणून आमकां कोणें सांगोंक ना, पाद्रींक कोणें सांगोंक ना. फकत आमकां सोतेसांव दिवंक आपयलो तो मोत्ता म्हणून. गेलीं तेन्ना आमी खबर काडली कित्याक ताका दोतोराशी व्हरोंक ना, कित्याक ताका हॉस्पिटलांत व्हरोंक ना. आनी तुमी जाणात कितें जबाब मेळलो तो? ताची बायल ना, ताचो पूत ना, ताचो कोण घरा कडेन ना, हॉस्पिटलांत कोण ताचेशी रावतलो. हें आमचें मनीसकूळ. आनी तुमी समजो नाकात हें गिरवड्या जावचें ना म्हणून. फादर आनंद बोबके मारीत मनीशी, ताचे हून पाश्ट आसतलें हांगासर. हें मनीसकूळ. आतां हांव तुमकां एक विचार कोत्ता. जेन्ना हांव मिसाचेर जेसूक उबारता, तुमी कितें पळयतात? कितें थंय पळयतात? हांव नोको तुमी कितें पळयता तो पळयना. कितें तुमी थंय पळयतात जेन्ना हांव हो उंडो उबारता? आनी तुमी जाणात तो उंडो न्हय, ती जेजूची जिवी कूड. कितें पळयतात? वेगळोचार, गिरेस्त गरीब, दादलो बायल, कितें पळयतात? जायते गोव
धुवून वांटून पिठो करून तांचें पीठ करून एक उंड्यांत जेजू क्रिस्ताची गुदाड कूड आसा. म्हणगे आमी दोर एकलो वेगवेगळो न्हय. We are not different. We have to be one. But this becoming one is not happening in the family. Brother and sister are fighting. This is my toy, this is my toy. You don't touch mine, you don't touch mine. Every house this is going on. And mother and dad, father are smiling. Big joke. Nice serial is going on between our children. This is mine, this is mine. म्हजे भाशेन जाणटे आहात ते आमचे भुरगेपण हे भाशेन नातले. एक पेर मेवला जाल्यार आमी 4 जाणांनी हाल्ला. दिस इज मायन म्हणोंक ना. आतां माय म्हणटली, वाय यू आर कटिंग इट इंटू पीसीस, बाय 3 more. Daddy is earning lot of money. Where there is sharing in our families, where there is sharing. एके बोशेंतले आमी 2 जाण लेगून जेयताले. तुमकां भुरग्यापण आयलो उगडास आसा. हें तुमी कित्याक सांगोना ह्या भुरग्यांक? Why you are making them so selfish? They are fighting with them among themselves. This is mine, that is mine. Is this humanity? मोगाच्या भावा भयणीनो, आनी हें आमचे मदें वाडत आसा. हांव दादलो, तूं बायल. हांव दादलो म्हणचें कितें? हांवें ब्रेकफास्ट केलो, न्यूजपेपर घेवन बसपाचो. मागीर बायलेन कितें करपाचें? रांदपाचें. हांव आदेसभर पेपर वाचतां. कितें वाचता म्हणून तोच नको. This is still going on. This is still going on. और ये मर्द की शक्ति होती है, ये सीरियल में दिखाता है. वो अनुपमा में मैं देखता हूँ, वो हीरो जैसा एक है. डाइवोर्स भी दिया फिर भी लड़ता है वो अनुपमा के साथ. क्या उसकी शक्ति. And we like, these are our macos, these are our men. My dear friends, this is not humanity. ये मनीसपण न्हय. एक वस्त जी म्हज्या मनांत जायते पावटी येता आनी ती आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकोंक आयली. आनी तें म्हाका चिंतूंक पडलो. जेजू त्या कुड्ड्याक बरो केल्या उपरांत ग्रामांत भितर सरूंकूच नाका म्हूण ताका बंद करता. म्हणजे तुज्या गांवांत आनी पत्तो वचो नाका. कित्याक अशें तुमकां दिसता? तुज्या गांवांत तूं पत्तो वचो नाकाय. ग्रामांत भितर सरूंकूच नाका आनी पत्तो वचो नाकाय तुज्या गांवांत. तुका हांवें नदर दिल्या, ही नवी नदर घे आनी नवे मुनीस्कूळ जिये. तूं पळय जियेतालोय तो मुनीस्कूळ सारको न्हय हें जेजू सांगूंक सोदता. आनी हें म्हज्या मनांत जायते पावट येता. That Jesus did not come to found a new religion. I am getting more and more convinced that Jesus did not have in mind to find a new religion. And that's why even in the Acts of the Apostles it is called the followers of the way. जेसू एक नवी वाट दाखोवंक येयलोलो. देखून ताणें म्हणलें, हांव वाट, सोत आनी जिवीत. आनी ही नवी वाट म्हणल्यार नवें मुनीस्कूळ. पयलीं मुनीस्कुळान आपल्यापणान स्वार्थान पातोक केलें, तर जेसू एक नवें मुनीस्कूळ रचूंक सोदतालो. एक नवें मुनीस्कूळ
जें ताणें आटापलें काय बरे तरेन 10 उपदेश आसलेत आदल्या कोरांत ताणें एकूच नवी आज्ञा दिली आनी ती नवी आज्ञा अशी मोग करात एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू and the love of Jesus is symbolized so beautifully during this mass. ताणें उंडो घेतलो तो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो. We must be the broken bread in today's world. We must break ourselves for others. Only then we will be able to form this new humanity that Jesus is talking about. हें नवें मुनीसकूळ जें जेसू आमचे मदें घडोवंक आमचे लागीं मागता आनी हे बाबतींत बिस्पान आपले गौडीक चिटींत आमकां असो संदेश दिलोलो आसा. तो म्हणटा आमी म्हणटा दिसान दीस आमचे मदें मनीसपणाचो दर्जो देंवत आसा. आमी आमचें मनीसकूळ अदीक चडोवचे सुवातेर आयज मनीसकूळ धर्मांकूय लागून सोंसता. धर्माच्या नांवान झुजां मारामारी चलतात. धर्माक लागून मनीस मनशाचो जीव काडटा. तुजो धर्म सांबाळूंक वो तुजो देश गांव वो संस्कृताय सांबाळचे खातीर दुसऱ्याचें मनीसपण मोस्तप सारकें न्हय. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आयज देवाच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या भाग्यवंताचे देखींतल्यान अदीक आनी अदीक नियाळुया कशीं आमी नवीं मनशां जावंक जातात तीं. आयज म्हाका जायते जाण वॉट्सॅपाचेर बरे बरे थॉट्स धाडटात आनी तांतलो एकलो म्हणल्यार आमचो सेमिनारींतलो प्रोफेसर डॉक्टर विक्टर फेर्रांव. आनी ताणें आयज बरो एक थॉट धाडलेलो आसा आनी तो म्हणटा दी अदर is a part of you. The other is a part of you. म्हाका जाल्यार आख्खो धर्म जो जेजून शिकयला तो इतलोच. आख्खी जेजूची शिकवण इतलीच. हें घोव बायलां मदें चलना. हें घोव बायलां मदें पयले सुवातेर चलना. The other is part of you only when you are having sexual intercourse. Only for that purpose. After that, what happens after that? How much of love and acceptance? How much of understanding? How much of forgiveness? How much of caring? And these lovely children are the fruit of the love of the parents. हांवें एक बूक भायर काडला जो हांवें खेरीत भशेन फामिलीच्या नियाळ केलेले आसा. हांव मागतां तुमी हो बूक घेवचो घोव बायलांचो मोगाचेर आनी दुसऱ्या हेर इम्पॉर्टंट फामिलीच्या विशयांचेर हांवें बरयलेलें आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, दी अदर इज अ पार्ट ऑफ मी. इतलेंच आयच्या शर्मांतलें तुवें घेतल्या पुरो. म्हणचें दुसऱ्या उतरांनी दुसऱ्याक लागून हांव शियेतां. जॉन पावल म्हणटा तो एक व्हडलो बरयणार. तो म्हणटालो आय एम समवन बिकॉज समवन लव्स मी एंड आय लव समवन. I am someone because someone loves me and I love someone.
म्हणटच हांवें म्हजी अस्मिताय, माय आयडेंटिटी is not in myself. Let us not be closed within ourselves. Psychology is talking of self-esteem as the peak of self-fulfillment. My dear friends, self-esteem is not egoistic. Self-esteem is when you see your goodness in others, and when others' goodness becomes your goodness. Let us live with the other. Let us learn to love the other, and let us break all barriers of separation. सगळे तरेचे भेदभाव आमी पयस करुया. निमणें सांगचें म्हणल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे मदें एलेसांवां येवपाचीं आसात. ह्या एलेसांवां समयार हांव तुमच्या लागीं हात जोडून एकूच मागतां. हिंदू क्रिस्तांव हो भेद आमचे मदें नाका. Let us just be people living in Giri when we talk about elections. Hindu, Christian, let us not polarize our votes on religion. Please. Politicians have been already meeting me, so many of them, and I have told everyone this point. I am against any polarization on basis of religion. And all of us priests, we are very clear. Our bishop is very clear. We Christians are not for any party. We are only for one party, and that is the kingdom of God. देवाचें राज. आमचो वोट देवाच्या राजाक. जो कोण देवाचें राज आमचे मदें हाडूंक तयार आसा ताका आमी वोट मारुया. आनी देखून गोंयकारांचें नांव घाणाय नाकात. दुडवांचे आशेक दुडवां वाटेन वचो नाकात. शिरापांचे ते दुडू हांव तुमकां सांगतां, कांयच तुका आनी तुज्या गोराब्याक ते दुडू बरें कोच्चे नात. शिरापांचे दुडू ते. लोकांक चोरून नागोवन फोटोवन एकठांय केलेले दुडू ते. ते दुडू तुमकां कांयच गिरेस्त कोच्चे नात. तुमचें कुसियेंस हातांत घेयात. तुमकां देवान दिलां तें पुरो. आनी ह्या एलेसांवां समयार सगळे तरेचो भेदभाव पयस करात. उबी रावया. आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. देवाचो आदार मागुया. आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या अनुभवान वाडूंक, मनीसपणाचो धर्म परगटूंक आनी जेजूची दया मोया सगळ्या मनशां सवे वांटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाल बाबा, ही मागणी आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी धर्मा मदें आनी मनीसकुळा सवे एकवोट आनी एकचार निर्माण करूंक आनी सगळे तरेचे भेद पयसावंक मनीसकूळ सांबाळूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाल बाबा, ही मागणी
आमी समेस्तांनी मनीसपणाच्या धर्मांक मान दिवंक सगळ्या मनशां सोवे धर्माची अंतर करिनासतना एकवटान रावंक आनी एकामेकाच्या गरजांक पावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी मागनिया दयाल बापा दयाल बापा ही मागणी ही मागनिया भावार्थ्याचे मागणे सोंपता म्हज्या मागण्यांतल्यान देखून हें हांव मागणें करूं सोर कोण करूंक येतात तेणी रावचें. बोमोगळ बापा तूं आमचें शेरोण आनी आमचें बोळ तुज्या भुरग्यांची ही मागणी दुयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बाबुळीचो लागून आसा विवेचणीत नापाक तुका हांगास दवर तुजी दानां पयली शांती करूंक तुका माफी मागता शांती दिता देवा पेऱ्याक मोगान वेगो म्हजी मोकळी करूंक येता माफी मागता शांती दिता देवा पेऱ्याक मोगान वेगो म्हजी मोकळी करूंक येता. बाबा बुडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक सर्वेस्परा आमच्या बापा आमच्या मागण्यांक कोनवडायेन कान दी आनी तुज्या भक्तांचे विनोतीन सांत योगाचे विनोतीन ह्या बलिदानांत फावो ते परी तुजी सेवा करूंक आनी ताचो फोळ आमचे जिणेन दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुकोळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Darbarazo सर्वेस्पर Sorgani संसार बोला तुझ्याच वैभवान उसर्गी तुका सोयसोर सर्वेस्पराचे नावी येता ताकासो उसर्गी 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 तुका सोय
बापा खरोच तूं पवित, तूंच सगळ्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून इदिणी पवित कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक पयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तूं म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ती म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान साशणीक कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत हें वारोवतलीं. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco gut porgotuja. Jesu melo, Jesu melo, Jesu ciwon zalo, Jesu nowianie dolo. Jesu melo, Jesu melo, Jesu ciwon zalo, Jesu nowianie dolo. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टावदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माय सागाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दुता, आमच्या गांवचो आस्कारी बागेवन दियोग, आमचे गोंयचे सांत जुजेवाज फ्रांसीस शावियर आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या सादां भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dios Jesu wरवीं, Dios Jesu सांगाता, Dios Jesu दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सर्वपदवीदार बापा, सर्वोंदोनांनी वैभव तुका, सासणाच्या सासणा. काय बरें हें मागणें. खंयच्याय धर्माच्या मनशान हें मागणें करूंक जाता. ह्या मागण्यांत कसलोच अंतर ना
आनी हेच मागणें जेजून आमकां शिकयलां. आनी तें मागणें आयचो विशय बरे भाशेन आटापता. जरी तो एकलो सगल्यांचो बापूय जाल्यार आमचे मदें कसलोच भेदभाव ना. आमी सगलीं ताची भुरगीं. ह्याच मनान जेजून शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. वेगळोचार आनी भेदभाव करपाच्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां जीवदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आनी संवसाराचें व्हडल्यांतलें व्हडलें पाप म्हणल्यार भेदभाव. आमकां सगल्यांक एक मनीसपणांत एकठायता तो होच जेजू. ह्या ताच्या जेवणाक आमी आपयल्यांत आनी हें नवें मनीसपण जिवंक आमकां आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळो.
बेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्यार तुमी कोता दितले खरें सांगता म्हाका पावले तोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्यार तुमी कोता दितले खरें सांगता म्हाका पावले हांव सोय घेता आयची मांडावळ केल्या तांच्या जोम्याची जोमो 5 वांस्यो कुम्या मोरोड आनी सोर्वे हांच्या सगळ्या वांगड्यांक आनी आदार दितल्यांक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांच्या दिसाची मांडावळ कॅटेगॅटिकल एसोसिएशन अँड लिजन ऑफ मॅरी मागता तांचे लागीं आयज मीस जाले साल्व जाल्या उपरांत रावूंक आनी गोर साफ करूंक. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, शांतीच्या आनी सोर बुजवणेच्या बापा, सांत दियोगा खातीर तुका वाखाणूंक आमी तुजी भुरगीं हांगा आयज एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ह्या संवसारांत तुजे पवित्रतायेन आमी बरों आनी नवे मनीसकूळ जियोंक आमकां कुरपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. नवे मनीसकूळ जियोंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे पडोपकार. Winoti koram
you.